देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. मातेवाचो 22:5 वोळ 1-12. लोकांची उरपुंजी पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे शीस ताचे सोशी आयले. तेन्ना ताचे कोडे उलोवन अशें तो शिकूंक लागलो. कशी मनान गरीब ती सुभागी, सुर्गीचें राज तांचें. शांत ती सुभागी, रितूम तांचें दायज. रुदन करतात ती सुभागी, देव तांकां बुजवून दितलो. प्रामाणीकपणाक ताणेतात आनी बुकेतात ती सुभागी, देव तांकां दादूशी करतलो. दयाळ ती सुभागी, देव तांची दया करतलो. काळजांनी तोल ती सुभागी, ती देवाक पळयतली. सवस्ताय करतात ती सुभागी, देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. प्रामाणीकपणा खातीर दिमाळो सोंसतात ती सुभागी, सुर्गीचें राज तांचें. म्हजे खातीर तुमकां अपमान दीत, तुमकां दुमाळो दितीत आनी सगळ्या जिन्साचें वायट तुमचेर आड उलयतीत, तेन्ना तुमी सुभागी, खुशाल आनी संतोश भरीत जायात, कित्याक स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. तुमच्या आदल्या प्रवाद्यांकूय तसोच तांणी दुमाळो दिल्लो आसा. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ हो दोंगरार दिल्लो उपदेश, जो दर एक मनशान जेजून दिल्ली भाग्यां जिवंक आनी सोर्गीचें राज जोडूंक आपोवणें. सोत सोदांच कोडू. देव सोत संवसारांत ह्या सोताची वळख दितना जायत्या जाणांक दुमाळो आनी पिडापीड सोंसची पडटा. असलीं मनशां खुशाल आनी संतोश भरीत जातात, कित्याक ह्या बोरवाशान स्वर्गा राज्यांत भोव व्हडली मजुरी मेळटली म्हूण तीं आशेन रावतात. आमेन.